नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। विधानसभा वेंचणुके आदीं पेडणे राजकीय वातावरण जालां गरम। भाजपाच्या तिकेटी खातीर जायते उमेदवार देंवल्यात रिंगणात। बाबू आसगांवकर आनी आमदार आल्लेकार परत येतले आमने सामने, लोकांचो कौल कोणाक। केळशी प्रस्तावित फ्लोटिंग रिसॉर्ट प्रकल्प कसोच हाडपाक दिवचे ना सांगता आमदार आतोन। बीडीओन जारी केल्ले एनओसी आड गरज पडल्यार वतले हायकोर्टात, खासा ग्रामसभेत निर्णय। गोंय विद्यापीठाच्या हॉस्टेल मेसाच्या जेवणात तिसरे फावट सापडलो किडो। विद्यार्थ्यांच्या भलायकीक आसा धोको, शिक्षण खात्यान बेगोबेग हस्तक्षेप करचो अशी मागणी काँग्रेसीचो युवा अध्यक्ष ॲडव्होकेट अर्चित नायकान केल्या। यूपी वेंचणुकेत मये मतदारसंघात बदल जावपाक जाय। उद्देजक सद्गुरू धुमे हांचे नाव उमेदवार म्हणून मयेच्या शेतकाऱ्यांसयत समाज वावुरप्यांनी काडला मुखार। सरकारान दिवचो तेंको लोकांनी एकमतान मान लावलो। बेब्यांचो शिकार अडोवपा खातीर राना खातें जाला सतर्क। अजून मेरेन बेब्यांचो जावंक ना शिकार। बेब्याचो शिकार करतना सापडले जाल्यार ते लोकां आड करतले खर कारवाय सांगता रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर महानंद पर्येकार। आणि मडगांव मार्केटात एका कपड्याच्या दुकानात पेटलो उजो पालोवपी दान उजो हाडलो नियंत्रणात। शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो आसा प्राथमीक अदमास। आता खबरो विस्तारान। गोयच्या राजकारणात पेडणे मतदारसंघ परतून एक फावट चर्चेच्या केंद्रात आयला। विधानसभा वेंचणुकेक अजून वेळ असलो तरी राजकीय वातावरण पयलींच गरम जावपाक लागला। एके वटेन सध्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकार आनी दुसरे वटेन वरिष्ठ फुडारी बाबू आसगांवकार हांचे मदीं उतरांचे झूज चड खर जायत आसा। उदरगत मोपा इमानतळ, रोजगार, सन्मान आणि पक्षांतर्गत असंतोष अशा जायत्या विशयांचेर आरोप प्रत्यारोपांची माळ सुरू आसा। भाजपाचे तिकेटी खातीर जायते नवे उमेदवार मैदानार देवल्या। पेडणेचे राजकारण आनीक रंगीत जालां। शेवटाक पेडणेकारांचो कौल कोणाचे वटेन वतलो हे सध्या मोठे कुवाडे। गोंयांत विधानसभा वेंचणुके खातीर धोलार बडी पडल्या, मात अजून खंयच्या म्हयन्यात ते फायनल जावंक ना। कोण म्हणटा नोव्हेंबरान डिसेंबरान, जाल्यार कोण जानेवारी फेब्रुवारीत जावंक शकता म्हणटा। पुराय गोंयभर वेंचणुकेच्या तयारीचे सध्या गरम वारे घोळटा। लोकप्रतिनिधी तर वचत थंय नदरेक पडटा। आता पेडण्या मतदारसंघ पळयत जाल्यार बरोच व्हडलो आसा। आदलो उपमुख्यमंत्री तशेंच पॉलिटिक्सांतलो खाप्पो राजकारणी बाबू आसगांवकारान पेडण्या मतदारसंघात सेगीत वेंचणूक लढयत आसा। ताणें आपल्या राजकीय कारकिर्दीत साबार पक्षांनी हुडयोय मारल्यात। त्या उपरांत परत पेडण्या भाजपाच्या तिकेटी खातीर अटीतटीची लढाई चालूच आसा। आल्लेकर सध्या लोकां बरोबर बरोच घोळटाना पळोवपाक मेळटा, जाल्यार भाजपांतलोच बाबू 100% वेंचणूक लडोवपाचे उतर दिता। सध्या पेडण्या भाजपाचेच आल्लेकार आनी बाबू एकामेकाक वयर काडच्या बदलाक एकामेकाचे पांय ओडपाक लागल्यात। बाबूक आतां कितें उरला, तो म्हातारो जाला, तो वयर वचपाच्या वाटेर आसा। ताची मान लेगीत हालना, ताका चलपाक जायना, तो लोकांची दारां कितें भोंवतलो। पार्टीक बाबू नाका आसलो म्हूण ताका मडगांवां धाडलो अशें आमदार आर्लेकार सांगता। जाल्यार बाबून विकासाच्या प्रस्नावयल्यान आर्लेकाराचेर थेट फार पेटयल्यात। आमदार आर्लेकारान विमानतळार पेडणेकारांक नोकऱ्यो दिवपाच्या हेतान कांय उलोवंक ना। म्हाका भाजपा वाल्यांनी फसयलो, मडगांव व्हरून म्हाका पॅक केलो। आल्लेकारान पेडणेकारांक रस्त्यार हाडले, तशेंच आल्लेकार कांय फायद्याचो ना, सगळे कॉम्प्रोमायज लोक। तशेंच सनबर्ना वेळार आल्लेकारान पयलींच बरोच बोळ केलो, मात बेगा पडल्या उपरांत पॅक जालो असो सणसणीत आरोप बाबून करत ताच्या नांवान बोटां मोडली। ह्या विधानांनी आतां कितले तथ्य आसा वा ना हें फुडारीच जाणा, मात पेडणेकारांचो कौल ह्या फावटी कोणाक ही येता ती वेंचणूकच सांगतली। पेडणेकार बाबू आसतना आल्लेकाराक आमदार म्हणून वेचून हाडू शकता, जाल्यार आल्लेकार आसतना बाबू कित्याक ना, हेंवूय चिंतपा सारको प्रस्न। व्हडल्यो नोकरी दिल्यो, पण माझी नोकरी म्हणटी फुकट हर एक भुरग्यांक, पण सगळ्यांक दिवं शकना। म्हणून आज हांव भायर सरला एम्प्लॉयमेंट प्रश्न घेवन नोकऱ्यांचो। आणि नोकऱ्यो आम्ही समजताले किंवा एअरपोर्ट येऊन आमचो नोकरीचो प्रश्न सुटतलो। ह्या आमदारान तो एक प्रश्न सोडून ना। ह्या आमदारान जेन्ना आमच्यो नोकरी आयल्यो जाल्यार आमकां नोकरी खंय मेळ्ळ्या? आमचे टॅक्सीवाल्यांक पार्किंग खंय मेळ्ळें? आमचे टॅक्सीवाले आरड मारतात, लोक आरड मारतात की आमकां नोकऱ्यो ना म्हणून।
आणि ह्या एअरपोर्टाचेर ह्या हल्लेकारांनी एक शब्द असेंब्लीन उलोवना आमच्या नोकऱ्या खातीर, एक आवाज ना. ह्या रितीन थंड पडत म्हणून हांव भायर सरलो की ह्या एअरपोर्टा वयल्यान सगळ्यांनी ह्या BJP वाल्यांनी लूट केली. ह्या BJP वाल्यांनी सुद्धा हो एअरपोर्ट हाडून म्हाका फसयलो, म्हाका काडलो आनी मडगांव घातलो की हांव उलोवपाक शकना, उलयचो न्ही म्हणून, कारण हांव पेडणेकारा खातीर झगडटा. म्हाका थंय येलो, मडगांव येलो आनी म्हाका पॅक केलो. हांवें म्हणलें देवा तो हल्लेकार हाडया निवडून, पण देवा म्हणलें ह्या BJP तरी आमचें काम करतले, आमच्या भुरग्यांक कामां लायतले. पण ह्या BJPन सुद्धा त्या हल्लेकारान काय करू ना, ते करू ना, पण BJPनी करू ना. सारको रस्त्यार उडयलो मतदारसंघ. अरे हाडलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमी, आमच्या लोकांनी, हेंका एअरपोर्ट हाडपा हेंका ताकद आसलेली, आनी ह्या हल्लेकारान तर एक जाप काडून हाडलो. हें केन्नाय फील जाता. तुम्ही माझेर विश्वास केला, माझ्या धारगड मतदारसंघान सुद्धा माझेर विश्वास केला की बाबू मुखार काढू शकतो म्हणून हे सगळं. म्हणून BJPचो तो राजीन हल्लेकार आलो त्याका सुद्धा उडयलो, बाबू परताड. BJP आसतना त्याका उडयलो. हांगा ह्या हल्लेकाराक आमी चान्स दिलो की हल्लेकार आनी आमची BJP कितें करतली म्हूण आमकां, पण त्या दोगां कडेन जावं ना. BJPनी कांय करूं ना, हल्लेकारांनी कांय करूं ना. आनी हे जे आमदार आहात हल्लेकार आहात कोरगांवकर, हे कांय फायद्याचे ना, सगळे कॉम्प्रोमायज लोक. सन्मान जालो जावं ना, सन्मान जालो, करपाक कोणें दिलो? ह्या आमदारान हल्लेकारान आनी त्या कोरगांवकारान. विरोध म्हणून बाब मारतालो, आरण मारतालो. सगळी बॅगां पडल्या उपरांत जालो थंड आनी केलो. खाली महिला गेले आनी खाली यूज करून घेतले. जब जनता फैसला करती है तो बड़े बड़े तख्त हिलते हैं अशें एका सिनेमांतलो डायलॉग याद जाता आनी पेडण्या तें दिसू लागू जाता. पेडण्याचे लोक फुडाऱ्यांक भोवमतान निवडून हाडून खुर्चेर बसोवंकूय जाणा आनी तांचे 5 वर्सांचे कार्य पळोवन तांकां शिकवण शिकोवपाकूय जाणा अशें म्हणपाक अतिदाय जावचें ना. आमदार प्रवीण आल्लेकार आनी खाप्पो फुडारी बाबू आसगांवकार रिंगणांत देविल्ले आसतना आतां MGPचो राजन कोरगांवकार तशेंच सध्या अपक्ष उमेदवार आशिल्ले डॉक्टर संजय कोरगांवकार, विलास तांबोस्कार, आदले निवृत्त मुखेल अभियंतो उत्तम पार्सेकार जो आदी पुजा नायक जॉब स्कॅम प्रकरणात घुसपिल्लो ताजोय आस्पाव आसा. आतां मजेची गजाल म्हटल्यार सध्या MGPचे राजन कोरगांवकर सोडल्यार भाजपाच्या पेडण्या टिकेटी खातीर आमदार प्रवीण आल्लेकार, बाबू आसगांवकार, डॉक्टर संजय कोरगांवकार, उत्तम पार्सेकार आनी विलास तांबोस्कर हे सगळ्यांनी भाजपाच्या तिकेटीचेर दोळो दवरला अशी वावडी पातळा. आल्लेकार आनी बाबू भाजपाचेच, मात तिकेट एक दितले कोणाक? ह्या फावटी तर पेडण्या हेर पक्षाची बरीच नेटान तयारी चल्ल्या. आमदार प्रवीण ह्या फावटी भाजपाची तिकेट आपल्याक म्हणून फात मारून तयार आसा. जाल्यार आल्लेकारानच म्हणिल्लो जाणटो जाल्लो बाबू भाजपाच्या तिकेटीचे वेंचणूक लडोवपा खातीर बाशिंग बांदून आसा. आतां पावसांत अळमी येता तशे नवे नवे उमेदवारय एक मुखार येत आसतले. पेडण्या सध्या राजकारण पळोवपाक सारकें आसा. पेडणेकार आतां आसा ताकाच खुर्चेर परत बसयतले काय नवो हाडटले तें पळोवप म्हत्वाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मुरगांव केशी ग्रामपंचायतीन प्रस्तावित फ्लोटिंग रिसॉर्ट प्रकल्पाच्या न्यायालयीन आदेशाचेर चर्चा करपा खातीर खासा ग्रामसभा घेतली. ह्या ग्रामसभेत आमदार पंच वांगड्यांचे थळाव्यांनी प्रकल्पाक एकमतान विरोध केलो. मुरगांव BDOन जारी केल्ले NOC आड गरज पडल्यार उच्च न्यायालयात वचपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. खंयच्याय परिस्थितीत हो प्रकल्प हाडपाक दिवचे नात अशें आमदार आतोनवासान स्पश्ट केला. पळयात. मुरगांव मालातल्या केशी ग्रामपंचायतीन मोवाज एंटरप्राइजेसच्या प्रस्तावित फ्लोटिंग रिसॉर्ट प्रकल्पा आड आयतारा खासा ग्रामसभा घेतली. केशी सर्वे नंबर 170/0तल्या या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या न्यायालयीन आदेशाचेर चर्चा करपा खातीर पंचायतीन खासा ग्रामसभेचे आयोजन केले. ग्रामसभेत सगळ्यांनी प्रकल्पाक एकमतान विरोध केलो. मुरगांव BDOन जारी केल्ल्या NOC आड अपील करपाचो आनी गरज पडल्यार उच्च न्यायालयात वचपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. या प्रकरणाविषयी कांय जाण पंचायतीची दिखाभूल करपाचो यत्न करता. खंयच्याय परिस्थितीत हो प्रकल्प हाडपाक दिवचे नात अशें आमदार आंतोनवाजान स्पश्ट केला. मजगती 15 जुलयाक जावपी सुनावणेक सगळ्यांनी उपस्थित रावचे असो उलो आदलो सरपंच आनी सध्याच्या सरपंचान मारला. हालींच म्हाका दिसता BDOन प्रोविजनल NOC मोवाज एंटरप्राइज शाखा दिल्ली आसा आनी
आमचे पंचायत एपिलाक गेल्ले आसा आनी हो इशू आतांचो न्हू, हो इशू म्हाका दिसता 2013 हो स्टार्ट जाल्लो आमचे केलोसी जो व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाक आनी तो आमचे सगळो लोक हांगाचो केलोसीचो गांवचो लोक हाका सगळो ओपोज जालो कित्याक हो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या ह्या धाकल्या गांवांत आमकां नाका लोकांचो ओपोज आसा आनी म्हाका दिसता आमचे पंचायतूय आमचे ताका ओपोज करतले इतली म्हाका गॅरंटी आसा कित्याक थोडे भायले येवन हांगासर मिसगायड करून आमचे पंचायताक देखून आमकां मिसगायड करता म्हाका दिसता कित्याक हांवें ती सर्वे केल्ल्या प्रमाणे कोणूय तरी हांगासर इन्वॉल्वमेंट जावं हे विलेज पंचायताक मिसगायड करता हे मिसगायड जावपाक जायना. हांव हेका पंचायताकूय हांव डायरेक्ट सांगतलो बा तुमी एक जे कोण आपयता ताका इन्वॉल्वमेंट तुमी जायनाका हो इशू हो आमचो लोकांचो इशू हो आमचो हांगा प्रोजेक्ट नाका आनी हो प्रोजेक्ट केलोसी येवपाक हांव कसोच दिवपाचो ना. हो प्रोजेक्ट मिसेस मोबाज एंटरप्राइजेस आणि ते पंचायतीकडे प्रोविजनल एनओसी मागता कित्याक रिक्रिएशनल फ्लोटिंग प्लॅटफॉर्म पार्क एंड रिसोर्ट हाचो वावर सुरू करूंक आनी हांव एक गांवचो इगर्जेचो पादेकार कसो हांव ह्या प्रोजेक्टाची निशेध मारता आणि आताच हांवें मिटिंगेक ग्रामसभे बसून सांगला आमच्या पंचायतीन लोकां बरोबर उबे रावंक जाय. पंचायतीन जाता ते भाशेन ही प्रोविजनल एनओसी तांकां दिवंक फावना कित्याक ही प्रोविजनल एनओसी तांकां मेळत जाल्यार आमचो आख्खो गांव काबार जातलो, आमचें गोंय काबार जाता आनी हातूंत पंचायतूय खंयच्यान ना खंयच्यान तांकां एनओसी दिवन परमिशन दिवन असले प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत हाडटा. म्हणटून हो प्रोजेक्ट आमच्या केळशीच्या गांवांत कसोच येवंक फावना. हांवूय ताचेर उक्तेपणी निशेध मारता. ऑर्डर पास केल्ली व्हिडिओन ऑर्डर पास केल्या की प्रोविजनल एनओसी दिवपाची म्हणून. सो आमच्या गांवच्या लोकांक ते नाका आनी आमी सगळे पंच मेंबर तेजेर उपोज आहा. गांवचो लोक सगळो उपोज करता आनी आयज भरपूर लोक जाला. म्हाका दिसता इतलो ग्रामसभेक केन्नाच जावंक ना तितलो लोक जाला आनी हेचेर दाखयता कितें की गांवच्या लोकांक कोणाकूच ती नाका. सो आमकांय नाका आमी तेजे उपोज वयतले. आमी एपिला गेल्ले आसा आनी 15 तारखेर तेजे आर्ग्युमेंट आसा. सो आमी मागता आमच्या लोकांकूय येवन ते पळोवपाचें आनी ते कितें जालां ते तेजेर फुडें ते जाण जावन घेवपाचें. दिस प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट 2016 आयलोले जेन्ना कोर्तालीम पंचायत आलो तेन्ना. सो तेमी त्या टर्मा तेमी ग्रांट केलोली प्रोविजनल एनओसी आनी मागीर 2019 ती रिवोक केली तेमी. म्हणजे ती केस आहा ती डिसमीस जाली एडिशनला बट एडिशनला ती गेलो ती रॉंग पाथेन गेलो. सो थिंग्स ऑन तेमी कितें स्टेटमेंट केलें इट इज नॉट इन आर जुडिशरी आनी ते मागीर व्हिडिओ येयले. सो इन 2022 मवाज अपिला गेलो हिंगा डायरेक्टर ऑफ पंचायता. मागीर ते मागीर व्हिडिओ चलताली केस आनी व्हिडिओन पोल सगळे आमचे सायडीन केलें ऑर्डरी जजमेंट ऑर्डरी की कजान लँड बायोडायवर्सिटी स्पॉयल जातली मागीर मँग्रोव रिजर्वड एरिया ओके. बट एंड ऑफ द ऑर्डर तेणें म्हणलें की प्रोविजनल एनओसी ग्रांट कर. बट एक्चुअली वी हॅव केप्ट द प्रोविजनल एनओसी ऑन होल्ड ओके. वी हॅव ऑब्जेक्टेड CDG MRA तितून देखून घायला आमी सगळ्या केला लेटर. सो वी आर टोटली अपोजिंग द प्रोजेक्ट. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार. गोंय विद्यापीठाच्या हॉस्टेल मेसाच्या जेवणात किडी सापडपाचो प्रकार चालूच आसा. आयतारा तिसऱ्या फावटी मेसाच्या जेवणात किडी सापडिल्ल्यान विद्यार्थ्यां भयाचें वातावरण निर्माण जालां. फाटल्या फावटी किडी सापडले तेन्ना ह्या प्रकरणात संबंदीत कंत्राटदाराक निलंबित केल्लो तशेंच ताका ब्लॅक लिस्टेड करून ताच्या कडल्यान दोनूय मेस कॅन्टीनाचे कंत्राट काढून घेतले. मात हे सगळे करून लेगीत परत किडे सापडल्यात. आता ताका जापसालदार कोण? भाजप सरकारान म्हजे घर येवजणे फाटल्यान ही म्हजे किडे येवजण हाडले काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो युवा अध्यक्ष ॲडव्होकेट अर्चित नायकान केला. संबंदीत खात्यान बेगोबेग हस्तक्षेप करून जापसालदार आशिल्ल्या आड कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या.
शेतकऱ्यांनी लोकांचो बेकारीचो प्रश्न सुटावक जावपाक जाय जाल्यार येवपी वेंचणुकेक मये मतदारसंघात बदल जावपाक जाय अशें मत मयेच्या शेतकार भावां सयत समाज वेवरप्यांनी उक्तायलां. आयतारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तांच्यांनी उद्देजक सद्गुरू धुमे हांचें नांव उमेदवार म्हणून फुडें काडलां. तशेंच सरकारान ताका तेंको दिवचो असोय उलो मारला. कितलींशीं वर्सां पळयता बेळगांव पंचायत म्हणूं नाका आमची मये पंचायती सगळे कडेन आमी जे पळय आमचे यूथ एम्प्लॉयमेंटाक लागून फाटीं पडलेले आसा. गव्हर्मेंट सर्विसी आमच्या मतदारसंघात तितले मेळना. आमचे जे पळय फाटले आमदार निवडून येयले तेंच्यांनी कांयच तेजेर लक्ष दिल्लें ना. नाल्यार बाकीच्या वाळपय म्हणूं नाका आतां साखळी म्हणूं नाका गव्हर्मेंट जॉबांचे तेवटेन सारके भुरग्यांक कितलेशे मेळटा. आमकां हांगा ते सुद्दां एक आशा ना. तेका लागून आमी ज्या आयज फुडें आमच्या भुरग्यांक लागून एक असो विचार केल्लो आसा की एक असो व्यक्ती हांगा आमकां जाय की तेचे कामाची पद्दत निराळीच आसपाक जाय की तो स्वता आपूण जावन ती कामां करतलो तयार करून दिलो. इतले कामाची तळमळ तांकां आसा. तेका लागून असलो मनीस जो खरोच लोकांची सेवा करतलो. आज शेतकऱ्यांक लागून तेंच्यांनी कितलेशें काम केल्लें आसा. सबंद कुडचिरे ते सबंद मये कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंचें काम जोरान चालू आसा. आतां आमच्या राजकीय पक्षांक एक सांगणें आसा की तांकां ह्या मये मतदारसंघाची तिकीट दिवची आनी ह्या मयाचो विकास तेंच्या हातून करून घेवचो. तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमचो भाई धुमे हो आमकां हेल्प करतलो गो. कित्याक तो तेचें काम करप बरें आसा. तो येवन पळयता आनी मागीर काम दिता. म्हणून हांव अशें करता तेणी आमी भाईक हांवें रिक्वेस्ट वयल्यान केला तूं इलेक्शनाक फुडें सर आमचो तुमकां पाठिंबो आहा. समाजसेवक म्हणूया आमी तांकां आनी एक कृतीशील अशे आनी बरें नेतृत्व आसलेले एक धडाडीचे अशे उमेदवार म्हणून सद्गुरू धुमे हे जावं शकता. आनी त्या खातीर आमी ताका दिसता अशें दिसता की आमी ताका पूर्णपणे पाठिंबा दिवचो आनी ताका एक बळ मेळचें. कारण अशें आसता की एक मनीस जर खूब कितें तरी करता ताका जर समाज सेवा करपाची उमेद आसा जाल्यार ताका खंयसून तरी एक सपोर्ट असो लागता. स्वताच्या कर्तृत्वार जर तेणी तरी करपाक सुरवात केली जाल्यार एक सरकारी दरबार आसून ताका एक सपोर्ट जाय पडटा. नाजाल्यार कितें जाता की हो आनी मनीस कित्याक करता अशें करून कांय गोश्टी भितर अश्यो इनवॉल्व जाता की तेचे खंय तरी ताका आडकाठी हाडप हे बी प्रकार चल्लेले आसता. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे सुद्दां गोश्टी समाजान चालू आसा. म्हणून ताका बरें एक सपोर्ट मेळचो आनी तेणी फुडें सरचें. आनी तेणी जर फुडें सरलो जाल्यार खुबश्यो गोश्टी तडीक जावं शकता. त्या खातीर आमी मागता की ताका आमी सपोर्ट करतात. पूण ताका एक बरी सुवर्ण संदी मेळची आनी ताका एक प्रेरणा मेळटली आनी त्या प्रेरणेन आमी सगळे एकमतान फुडें सरूंक शकता. पावसाळो आयलो की लोकांच्या तोंडाक बऱ्यो बऱ्यो रुची येतात. पूण कांय वेळा तोंडाच्यो रुची भागोवपाक पर्यावरणाचो नाशूय जाता. देखून पर्यावरणाक वाटोवपाक सगळे फावो तो यत्न करतात. गोंयभर पावस पडपाक लागला म्हणून बेब्यांचो शिकार आडोवपा खातीर राना खातें सतर्क जालां. खासा करून साश्टी तालुक्यांत गस्त वाडयले आनी बेब्यांचो शिकार करतना सांपडले जाल्यार त्या लोकां आड खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी संबंदीत खात्यान दिल्या. आतां मेरेन साश्टी तालुक्यांत एकूय बेब्यांची शिकार करपाची घडणूक घडूंक ना अशें साश्टीचे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर महानंद परेकारान सांगलें. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साऊथ गोवा डिव्हिजनचे मडगांव मोबायल स्क्वॉडाचे स्पॉट रेंज जी आसा ती कंटिन्युअस मॉन्सून सुरू जाल्या पासून पेट्रोलिंग जे आसा ते आमी चालू केला. एक रेस्क्यू व्हेकल आनी एक आमची 2 व्हेकल्स आमचे कंटिन्युअस आमच्या ज्युरिस्डिक्शन एरियान भोंवता आनी पेट्रोलिंग हे दोनी तोरांकूय लागून जे पोचिंग जे आसा ते कमी जाल्ले आसा. पनिशमेंट जी आसा ती एज पर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रमाणे एज अ बुल फ्रॉग शेड्यूल 2 एनिमल आसा. इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2. सो इम्प्रिजनमेंट जे आसा ते 3 years which can extend up to 3 years आनी फायन जी आसा ती which can extend up to 1 lakh or both. ह्या वर्सात मी कितें कांय ना ना सद्या मेरेन ना.
मडगांव मार्केटात लिली गार्मेंट्साच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या एका कपड्याच्या शॉपाक उजो लागपाची घडणूक घडली. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत मडगांवच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेर धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला आसूय असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. पळयात. गव्हर्नमेंटान कॉल येयलो की जो स्टोरा उजो लागलो म्हणून नियरस्ट लिली गार्मेंट बिहायंड लिली गार्मेंट आफ्टर सर गव्हर्नमेंटा येयलो इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आनी इमिडिएटली स्टोरा कडेन पावले क्लोज स्टोरा कडेन पळय जाल्यार तेका धुंवर येतालो आनी वयर ग्रावंड इंटरनल ग्रावंड प्लस वन आसा तो वयर तेजे बारीकसो स्टोर असो आसा त्या स्टोराक कपडे बी दवरतालो पळय ताका शॉर्ट सर्किट मे बी शॉर्ट सर्किट जावंक शकता. सांगूंक शकना कित्याक लागून उजो लागलो म्हणून पळय जाल्यार धुंवर येतालो आमी तें उजो बी पेट्टालो आनी वयर वचपाकूय बी कांय दिसना न्ही धुंवरान इतलें जाल्लो की सफोकेशन जातालें. मागीर BA बी घालून भुरग्यांक आमचे फायर फायटरांनी आमी मातशें बरें काम केलें की BA बी घालून वयर वचोन ते उजो पालयलो इमिडिएटली उदक मारून तेजो उजो पालयलो आमी आनी डॅमेज कितलें जाला पळय ती आमकां ते एस्टिमेट केलो ना कितलें जालें सांगूंक शकना मागीर माल कितल्याचो आसता पयलीं पळोवपाक जायो आनी माल कितल्याचो पयलीं माल आसा तेच्या प्रमाणे तेजे लॉसीस कितले आसा ते पळोवंक शकता. कसलो शोरूम तो कपड्याचो ब्रँड मान्यवर स्टोराची ना आनी तो ब्रँडर ती लग्नाचे काजराचे बी तेजी पळय ते बरे कॉस्टली कपडे म्हणजे कॉस्टली आसता मोस्टली फायर फायटर हें जाल्लो आसा ब्रँड कंट्रोल केल्लो आसा. आसगांव वाठारात शेनवारा एक सामकी धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयिल्ली. खासा शाळेत शिकपी फक्त 4 ते 5 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर एका दादल्यान अत्याचार केल्ल्याचो दुबाव लोकांनी उक्तायल्लो. ह्या प्रकरणांतल्या दुबावित आरोपीक मानसीक भलायकेचें मूल्यांकन आनी उपचारा खातीर मानसीक हॉस्पिटलांत दाखल केला. पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाण आरोपीची मानसीक स्थितीची प्राथमीक तपासणी केल्या उपरांत हो निर्णय घेतला आनी हो वैजकी अहवाल चालू आशिल्ल्याचे चौकशेचो म्हत्वाचो भाग आसतलो. कळंगूट येरादारी पुलिसांनी येरादारीचे नेम मोडपा आड खासा येरादारी मोहीम सुरू केल्या. हे मोहिमे वेळार बेकायदेशीरपणान भाड्याक दिल्ली टॅक्सी जप्त केल्या तशेंच सोऱ्याच्या गुळेर गाडी चलोवपी 317 जाणांचेर कारवाय केल्या अशी माहिती कळंगूटचे येरादारी पुलीस निरीक्षक ब्रँडन डिसोजा हांणी दिली. आज आम्ही गाडी हाडली MS04 येता आसतना पळयली की सारकी ब्लॅक टिंटेड ग्लासीस आहा फूल ब्लॅक डार्क ब्लॅक फिल्मिंग आहा ग्लासाचेर हाडले पळयली जाल्यार गाडी फुडल्यान पयली फाटल्यान नंबर प्लेट ना गाडी फूल तर तेका विचारलें ड्रायव्हराक नंबर प्लेट कितें ना पडली म्हणून नंबर प्लेट पळय नंबर प्लेट गाडयेन भितर आसली. आतां ती पडली वा तेणें काडली ती आमकां खबर ना बट गाडयेन नंबर प्लेट आसली सो आमी ती गाडयेन नंबर प्लेट काडली भायर आनी ती आमी आमच्या टेपीन ती धसयल्या परत्यांनी घातल्या एका गाडयेक. तशें आमची ब्लॅक फिल्मिंग आसा तुमी जाणा आसतले आतां ब्लॅक फिल्मिंग नॉट अलाउड एनीवेअर इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हेविली हॅज कम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस ब्लॅक टिंटेड ग्लासेस. सो आमी ती टिंटेड तेका चलन दिला. ह्या भुरग्या कडेन लायसन हा म्हणटा तो पूण ते लायसन आमकां प्रोड्यूस करूना. गाडी जप्त केल्या टिंट फिल्मिंग आसलें ते काडला ग्लासाचेर आसलें ते आनी आमी तेका चलन दिला. सो आतां बेस्ड ऑन दॅट तो आतां लायसन केन्ना हाडटलो तो आमी लायसन व्हेरीफाय करून तेका गाडी तेच्या ताब्यात करतले.
येस आनी कितें तरी हॅलो नंबर एक नंबर आम्ही आमकां एक गाडी डिटेन केली आम्ही एक बलेनो गाडी GA06 रजिस्ट्रेशन वास्कोची. तर ती गाडी पळोवंक गेल्यार ती रेंट कार दिसताली गाडी. पण आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कितें ही गाडी भोंवता म्हण अशी हांगा कालावटान आमी ती डिटेन केली गाडी डिटेन करताच रेंट कार गाडी भायल्यान तो नंबर प्लेट बसयल्ली रेंट काराची आहा म्हणजे ब्लॅक बॅकग्राऊंड नंबर प्लेट विथ येलो नंबर्स आसा. पूण व्हेरीफाय करत जाल्यार आमी आमच्या ऑन द मशीन इच ऑन द मशीन ती गाडी दिसली आमची टॅक्सी म्हणून ती टॅक्सी गाडी ती पलटी नंबर प्लेट केल्या आणि ही भाड्याक दिल्ली गाडी. सो आमी ते कस्टमराक दिताले कस्टमर म्हणून आमी ती भाड्याक घेतल्या गाडी डिटेन केल्या आमी आणि आमी आमची कारवाई करतली. आमी ती गाडी कोर्टाक धाडटले आमचो रिपोर्ट मारून आणि तेजे वी आर गोइंग टू रायट टू द RTO रजिस्ट्रेशन ताजे कॅन्सल करता. येस आम्ही आता ट्रॅफिक चलना कित्याक आमचो ड्रायव्ह चालूच असता ड्रंक अँड ड्रायव्हिंगान आमी आमचे 317 केसी जाल्या 317 केसी ह्या वर्साक ड्रंक अँड ड्रायव्हिंगाचे आमी बरो भार धरला कालावड ट्रॅफिक सेलान. तशेंच आमी ह्यो रेंट काराची व्हेकल्स मोर दॅन 60 व्हेकल्स आमी ह्या दिसांनी अटॅच केल्या आणि कोर्टाक सबमीट केला रिपोर्ट. तसो आमचो ट्रॅफिक चल कालावडान आमी 8,000 केसी बुक केल्या ह्या वर्साकूच 8,000 ह्यो कोरूय जावंक नाहल्यो. पूण आमी सारको भार धरून स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करून 8,000 वयर केसी हमें रजिस्टर किया. मैं टूरिस्ट हूँ, गुजरात से आया हूँ फैमिली के साथ घूमने गोवा में. यहाँ मैंने एयरपोर्ट से ये गाड़ी टैक्सी की थी तो ये फर्जी नंबर प्लेट ये रेंटल में मुझे दे दी. ये गाड़ी टैक्सी नंबर प्लेट. कलंगट पुलिस ने मेरी हेल्प की और मेरी डिपॉजिट भी वापस कराई और अच्छा वर्क है पुलिस का. और दूसरे लोगों को आपको क्या बताना चाहते हैं? अगर गोवा में दिक्कत हो पुलिस की हेल्प लेना, पुलिस सब वे निकाल देगी अच्छी तरह से. और गाड़ी के बारे में क्या बोल सकते हैं? गाड़ी तो इसने मुझे वो फेक फर्जी गाड़ी दी थी जो कि एक क्राइम है. सर ने बहुत हेल्प की. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दीप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.